गोंयांत नुस्तें काडपाक सध्या बंदी आसा, पूण गोंयकारांक नुस्त्यांचो उणाव ना। तामिळनाडू, केरळा, आंध्रा, ओडिसाच्यान नुस्तें येत आशिल्ल्यान गोंयकारांक पावसाळ्यांत लेगीत नुस्तें मेळटा आनी तेंय बी सवाय। खासा रिपोर्ट। शीत, कडी आणि नुस्तें ही गोंयकारांची वळख। नुस्तें ना जाल्यार जेवण चलना। पावसाळ्यांत राज्यांत नुस्तें मारपाक बंदी आशिल्ल्यान शेजराच्या कर्नाटकांतल्यान येवपी नुस्तें चड पयशे खर्च करून घेवचे पडटाले, पूण हे फावट नुस्त्याच्या वेवसायान सीमोल्लंघन केला। तामिळनाडू, केरळा, आंध्र आणि ओडिसाच्यान नुस्त्यांच्यो गाडयो येत आसा। बांगडे, ताल्ले, इसवण, मोरी, पापलेटा, मुड्डुश्यो, सुंगटां आणि हेर तरेचे नुस्तें भायल्यान येता। पुराय गोंयाक पावतले इतले नुस्तें आणि तेंय बी सवाय। येता त्या दिसांनी हे नुस्तें आनीकूय सवाय जावंक शकता। बांगडे, मुड्डुश्यो, काळी पापलेटां सगळे आता नुस्त्या बंद झालं गोंयांत नुस्त्या प्रॉब्लेम काय प्रॉब्लेम तामिळनाडू मागीर आंध्र प्रदेश, ओरिसा बोटीच्याकून नुस्तें सवाय मेळटा। बोटीच्याकून नुस्तें बरें मेळटा आनी बरें फ्रेश मेळटा। भायरसून गाडीन येता हय इन्सुलेटेड गाडी। गोवा बॅन पिरियड जाल्या मागीर गोंयकारांक नुस्त्याचे कांय त्रास जावना अजून पर्यंत, आनी म्हाका दिसता मार्च, एप्रील, मे पर्यंत आतां नुस्तें बरें सवाय मेळपाक लागना। ऑलरेडी आमच्या ईस्ट कोस्ट बॅन विड्रॉ केल्ली आसा आनी चड नुस्तें तमिळनाड, आंध्रा आनी केरळा थंयच्यान येत आसा गोंयांत, आनी नुस्तें जाता तितलें म्हाका दिसता दिसा वयता तशें सवाय जातलें। लोकांक गोंयकारांक कांय त्रास जावचे ना नुस्त्याचे। रेट म्हाका दिसता डेली दीस वयता तशें रेट देंवत आसा नुस्त्याची। आयज फुडें म्हळ्यार 40-50 गाडी नुस्तें आसा, ताल्ली आसा, बांगडे आसा आनी पापलेट, इसवण जावं सगळे सुंगटां भरपूर आसा। लोकांक कांयच त्रास जावचे ना अशें दिसता। मडगांव माडेलाच्या SGPDA मार्केटा लागीं होलसेल नुस्त्यांचो वेपार चलता। मार्केटाच्या डेव्हलपमेंटाचे काम पावसा उपरांत सुरू जातले। तो मेरेन उक्त्यार बसून नुस्तेकार धंदो करतात। सिवेजीचो त्रास जाता। मार्केटाचे डेव्हलपमेंट जायसर हे सगळे सोंसपाक नुस्तेकार तयार आसात। मार्केट डेव्हलपमेंट करपाक ऑलरेडी आमी PDA कडेन आनी आमचो मंत्री TCP मंत्री विजय सरदेसाय कडेन आमी उलयल्ले आसा आनी ताणें आमकां आश्वासन दिलां पावसा नंतर इमिडिएटली मार्केट डेव्हलप करतलो आनी जाते भाशेन ड्रेनेज सिस्टम आनी प्रॉपर कॉन्क्रीट नाजाल्यार टेम्पररी एक तारींग करून परमनंट मागीर कॉन्क्रीट करतलो आमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा। म्हाका दिसता पावसा नंतर इमिडिएटली हें काम सुरू जातलें। पावस सुरू जालो काय गावठी नुस्तें खावपाची रूच येता। गोंयकार तर वेळ काडून गावठी नुस्तें काडपा खातीर न्हंयेचेर, व्हाळांचेर, तळ्यांचेर जंय उदक साठटा थंय वतात, गरोवंक बसतात। गोंयांत सगळीकडेच हें चित्र दिश्टी पडटा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। भारत आणि नेपाळाक 6व्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात हिंदू राष्ट्र घोषित करपाचे रेझोल्यूशन मंजूर जाले। प्रमोद मुथालिकाक गोंयांत बंदी घाल्या म्हण अधिवेशनात गोंय सरकाराचो निषेध केलो। गोंयांत महाराष्ट्रा सारको गोहत्या बंदी कायदो आसूंक जाय म्हण अधिवेशनाचो सूर। भारत आणि नेपाळाक हिंदू राष्ट्र घोषित करपाचे रिझोल्यूशन 6व्या हिंदू अधिवेशनात घेतले। भारत को तथा नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, यह प्रस्ताव भी सम्मत हुआ है। सगळ्या भाजप आमदार खासदारांनी 2019 मेरेन राम मंदिर बांधपाक तेको दिवचो म्हूण तेलंगणाच्या भाजप आमदारान मागणी केल्या। लोग आरोप करते हैं, लोग पूछते हैं राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लोग ऐसा सवाल करते तो हम उनको जवाब नहीं दे सकते, इसलिए आज हम जवाब दे सकते हैं क्योंकि कल तक हमारी सरकार वहां पर नहीं थी, लेकिन आज हमारी सरकार है और हमें वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास है। सारे हिंदुओं को उन पर नाज है, उन पर विश्वास है कि आने वाले 2019 से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का कार्य शुरू हो जाएगा। प्रमोद मुतालिकाक गोंय सरकारान केल्ली प्रवेश बंदी अधिवेशनातल्या फुडाऱ्यांक कोत्र गेल्या।
We have questioned before the Supreme Court and we have got 100% hope the day will come. Pramod Mutalik ji will come into this Pandi itself and we will address along with him. गोहत्या आड स्वयंसेवकांक खासा प्रशिक्षण दिवपाचो विचार चल्ला. महाराष्ट्रात असा तसो गोहत्या बंदी कायदो गोंयांतय आसपाक जाय म्हण अधिवेशनातल्या फुडाऱ्यांचो विचार. तो यहाँ दो विधान क्यों हो रहे हैं? महाराष्ट्र के लिए एक कानून और यहाँ के लिए एक कानून. कानून यदि महाराष्ट्र में लागू होता है तो फिर गोवा में भी लागू होना चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए. रामनाथी फोंड्यात 3 दीस हे अधिवेशन जाले. हे अधिवेशन समाज तोडपी म्हणून काँग्रेसीन टिका केल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि चेतन गवस. सत्र न्यायालयात शेनवारा सेरुला कोमुंदादीचे प्रकरण सुनावणेक आयले. हे केशीत आदलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराक ट्रायली खातीर हजर रावपाक सांगिल्ले. दिलीप परुळेकार ट्रायली खातीर सत्र न्यायालयात वचूंक ना. ताणे सत्र न्यायालयाच्या आदेशा आड हायकोर्टात याचिका घाल्या. परुळेकाराचेर फटिंगपणा आनी जमीन बळकावपाचे आरोप आसात. सेशन्स कोर्टान फुडली सुनावणी 1 जुलयाक दवरल्या. पणजेच्या सेशन कोर्टान सेरुला कोमुंदादीचे प्रकरणात सुनावणी जाली. आदल्या पर्यटन मंत्र्याक ट्रायली खातीर कोर्टात हजर रावपाचो आदेश आशिल्लो. परुळेकारान ह्या आदेशा आड हायकोर्टान आव्हान दिल्ल्यान ताका 27 जून मेरेन थाकाय मेळ्ळी. परुळेकाराचेर ह्या केशीत फटिंगपणा आनी जमीन बळकावपाचे आरोप आसात. कोर्टान फुडली सुनावणी 1 जुलयाक दवरल्या. The principal district judge had directed former tourism minister to appear before the court today in connection with the Serula cheating and land grab case. Dilip Parulekar yesterday moved the Honorable High Court and this matter has been stayed till the 27th of June. So now the matter before this court here has been now fixed by the principal district judge on the 1st of July. I pointed out to the court today that Dilip Parulekar has got an interim stay till 27th of June by totally misleading the Honorable High Court yesterday. I will move the Honorable High Court on Monday seeking a urgent hearing so that the interim relief given to Dilip Parulekar yesterday can be immediately cancelled and the matter before this court can start again. Okay. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि ओमकार फळारी. घेऊया एक ब्रेक.